कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। अप्रूप पक्षी येयल्यानंतर उत्सुकतेन सगळे पळयतात। तेतूंत रणगीत पक्षी पळोवंक मेळिल्ले आतां नशिबत। जाल्यार रणगीत पक्षील्या पांयाक बँड, फाटीचेर GPS ट्रॅकर पळोवन विचित्र आनी भयदिशी सहज। आणि ही घटना कारवार शहराच्या कोडीबाग नदी वाडा हांगा घडली। पण संबंधित विभागान चौकशी केल्यानंतर जी भय आशिल्ली ती पयस जाली। कोडीबाग नदी वाडा हांगा एक घराचेर व्हड रणगीत पक्षी येवन बशिल्ली। व्हड पक्षी बसल्यानंतर नजर वयची सहज, पण त्या रणगीत पक्षील्या दोन्ही पांयाक बँड टॅग केल्ले आशिल्ले। फाटीचेर GPS ट्रॅकर आशिल्ले। हे पळयले स्थानिक लोक भिले, कारण शत्रू देशान ह्या रणगीत पक्षीक अशे इलेक्ट्रॉनिक चिप बसोवन धाडील उरूंक शक्य आसा असो संशय येयलो। स्थानिकान पोलिसांक माहिती दिली। वन विभाग आणि पोलीस जाग्यार येवन दुर्बीण मार्फत रणगीत पक्षीक पारखून पळयले। पांयाक आशिल्ल्या बँडाचेर जीमेल ID आशिल्ली आणि कोणाक बी हे रणगीत पक्षी मेळ्ळ्यार ह्या ID कॉन्टॅक्ट करा अशें बरयिल्लें। त्या IDक वन विभागान कॉन्टॅक्ट केले। ही रणगीत पक्षी महाराष्ट्र वन विभागान सोडिल्ली। रणगीत पक्षीले चलन वलन अभ्यास करूंक GPS बसयले आणि पांयाक बँड टॅग केल्ले हे कळून येयलें। त्या रणगीत पक्षीक मांस खावूंक घाला अशें महाराष्ट्र वन विभागान कर्नाटक वन विभागाक सूचन दिले। नंतर मांस खावूंक घायले नंतर रणगीत पक्षी काही वेळ ते मांस खावन मागीर हुण गेली। चोरील्या म्हालासमेत 2 चोरांक पोलिसांन अटक केले। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या मुंडगोड भरतनगर हांगा अर्जुन सिंग ठाकूर हेमगेल घरात चोरी जाल्ले बद्दल प्रकरण दाखल जाल्ले। प्रकरण दाखल करून घेयले पोलिसांन चोरालो शोध कार्य सुरू केल्लो। चोरील्या म्हालासमेत 2 व्यक्तीक पोलिसांन अटक केले। मुंडगोडचे चेतन नरेश पारगे, विनायक बोईवड्डर हेमका पोलिसांन ताब्यात घेयला। आयतार बाजाराक भाजी विकूंक येयलो एक व्यक्ती भाजीपाल्यात थुकून दवन विकतालो। भाजीपाल्यात थुकचो त्या व्यक्तीलो व्हिडिओ करून स्थानिकान व्हायरल केलो। त्या आदाराचेर पोलिसांन ताका अटक केले। कारवार शहराच्या NKGSP बँका फुडें भाजीपालो विकूंक येयलो अब्दुल हसन साब हो व्यक्ती भाजीपाल्यात थुकून भाजीपालो सोडून विकूंक दवरतालो। हे पळयले स्थानिकान तेगेलो व्हिडिओ केलो आणि सोशल मिडियात व्हायरल केलो। त्या आदाराचेर पोलिसांन ताका अटक केले।
भाजीपाल्यात थुकचेबद्दल खूप लोकांनी प्रतिक्रिया व्यक्त झाली. त्यापैकी कारवार नगरसभेचे माजी सदस्य देवीदास नायक यांनी उत्तम प्रतिक्रिया व्यक्त केलात. असले नीच आणि घाण काम करचे व्यक्ती खंयच्यान खरेदी करचे बंद करूंक जाय. हो एक व्यक्ती नजरेक येयलो, पण आनी कितलेशे तसले लोक आसात ते कळणे ना. हिंदू समाजाक तेमगेले उश्टी खावेचे तेमगेले प्रयत्न असफल जावूंक जाय, तर तसले समाजा खंयच्यान खरेदी करचे बंद करूंक जाय. 1 रुपये सस्त मेळटा, खूब पयस गाडी पार्किंग करून चलत वयची चुकता म्हण घाण लोकां खंयच्यान कसले बी तरकारी किंवा फळां फुलां आनी इतर वस्तू खरेदी करचे बंद करा. तस जाल्यारच तेमकां सारके करूंक शक्य जातले, अशें देवीदास नायक यांनी प्रतिक्रिया दिला. काल तुम्ही सगळे लोक एक जालताना भितर एक न्यूज पळयलो वताले की काय संडे मार्केटात एक आसनचो व्यक्ती नीच प्रवृत्तीचो व्यक्ती वेजिटेबलाचेर थुकून घेवन तरकारी विकूंक गेले. आमगे नशिबाक कळ्ळें की एकट्यान व्हिडिओ केलो आनी ते नशिबाक आमकां कळ्ळें. आमी जे कारवार लोक प्रेमाळ लोक भावार्थक लोक सगळ्या कडेन विश्वास करून घेवन ज्यो तरकारी उरो फ्रुट्स उरो आनी फूल उरो आमी विकत घेतात कित्याक एक विश्वास करून घेवन आमकां नजदीक दुकानात मेळटा तर आमी कितें करतात संडेक वाटत करतात कितें थोडे पयशे कमी मेळटले, कमी तरकारी मेळटा, कमी पयशे तरकारी मेळटा. बट अब संडे भितर असले लोक येवन घेवन नीच लोक येवन घेवन अब तरकारीचे तुकतात, फ्रुट्साचे तुकतात, फूल आमकां बरोबर दिनात जाल्यार हेजे कितें अर्थ. कालचे त्यो ज्यो न्यूज पळोवन म्हाका खूब इतले बेजार दिसले आनी सगळे म्हाका कितले न्ही कारवार सगळे लोकांक बेजार दिसले. आतां मुखार कशी कळ्ळें हेमकडेन तरकारी खरेदी करचे आमी किंवा फूल खरेदी करचे, फ्रुट्स खरेदी करचे. हे नीच प्रवृत्ती लोकां समाज लोकांक बीन म्हाका कळका आता कित्याक आमी विश्वासान आशिल्ले लोक हिंगा कारवारचे लोक सगळे धर्म भाशा अशें आमी सगळे एकत्र म्हणून सांगून घेवन आशिल्ले लोक हिंगा. आनी असले वेळार एक आसनची व्यक्ती नीट प्रवृत्ती हेजे फाटी कितें जाला कितें आमकां खबर ना की देवारीच्यान काल संडे आमकां कळ्ळें कोण की देव मनुश्य आमकां मेळ्ळो की तो व्हिडिओ केलो तेजेर जालताना भितर घातलो आमकां सगळे लोकांक कळ्ळें. हेजेर म्हाका खूब राग येयल्ले की असले बीन लोक आसात न्ही कमी घेवन आनी असले मुखार हे घटना घडूं नजो. आमी हे आमगेले ज्यो सनातनी धर्माचे सगळे एकत्र जावका तेज बरोबर ज्यो आज खंयचे एक समाजाच्या व्यक्तीन हे वटू नीच प्रवृत्ती कार्य केलें पळया त्या समाजात लोक बीन कित्याक आमी तेंचे वांगडा बरे आसात तेमी सुद्दां अशें आमगे समाजा भितर आसता वटू वायट घटना घडून घेवन एकत्र जावन आमी बरोबर तेमी बीन हेजे बद्दल मुखार उग्र होराटाक आमचे बद्दल साथ दिवका आनी हे आमी एक बरे हेजेन आमी ताकदीन हेजे बद्दल एक प्रतिरोध करता म्हणून हांव सगळ्या कडेन विनंती करता आनी मुखार असले काम घडून येचो त्या खंयची लोकां कडच्यान म्हणून हांव देवा तुमचे कडेन मागता आसा. आनी काल ज्यो व्यक्तीक धन घेवन ज्यो शिक्षीत दिला पळया पोलीस डिपार्टमेंटाक तेंकाय हांव ह्या टायम संदर्भात कृतज्ञता आसा. कारीचेर गांजा व्हरतीत आशिल्ले बद्दल नक्की माहिती आधाराचेर धाड गायिल्ले पोलिसांन 9 किलो गांजा समेत 3 लोकांक अटक केले आणि एक व्यक्ती फरार जालो. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ तेंगेनगुंडी क्रॉस लागीं धाड गायिल्ले पोलिसांन 9 किलो 170 ग्राम गांजा जप्त केलो आणि त्या प्रकरणात भागी आशिल्ले मोहम्मद हुसेन अब्दुल रहमान, सलीम शेख, अझरुद्दीन महबूब साब हेमकां ताब्यात घेयला. काशीम अबू मोहम्मद उस्मान हो फरार जाला. हेमी ओरिसाच्यान गांजा हाण कॉलेज कॅम्पसा लागीं विकताले अशें कळून येयला. जप्त केल्ल्या गांजाची किंमत 4,50,000 असो अंदाज केला. आयच्या इतलोच न्यूज मुखार न्यूज खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.